श्रावण महिनो हो पवित्र असो महिनो सगळीकडेन भक्तिमय वातावरण असता। सैम फुलून नडटा। ह्या महिन्यान गोंयान हिंदू धर्मान बायलो तशेंच कांय चलयोय श्रावणातलो आयतार पुजतात। सैमातली विविध पत्री एकठांय करून त्या पत्रीचे पूजन करतात। आयतारा म्हळ्यार 17 ऑगस्टाक श्रावणातल्या निमण्या आयताराचे पूजन जाले। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही श्रावणात 4 आयतार येतात। आम्ही आमच्या आजी पणजी आम्ही आयकलां की श्रावणात आयतार पुजतात ते तीच परंपरा आम्ही आता सुरू दवरल्या। आमगेर पाटाचेर सूर्य आणि चंद्र जे काढून तेजे सुपारी व हळद करून दवरून हळदीच्या खोल्यार ती पानाचे त्रिकोण करून आणि फुलं दवरून दवरता आणि मागीर तेजेर पत्री आणि फुलं घालून अशें आयतार आमी पुजतात। तेका मागीर साखरेचो नाल्यार गोडाचो नैवेद्य दाखयता आनी आरती करता आणि मागीर आमी जेवणाचे पान ताट करता आनी तेचो नैवेद्य दाखयता आणि मागीर सांजचे मागीर आमी तुळशी कडेन आयतार पावयता।